सगळ्यांक फावो जावपी बाब जोएल आणि बाय आल्का आयज आमची सांगाताक आसा. तुम्ही नेणात जाल्यार गेल्ले सिजनात बाय आल्का आमच्या सांगाताक फायनलिस्ट आसली. तर हांव बाय आल्का तुजे लागीं विचारूंक सोदता, तुका कशें दिसता लायक लास्ट टायम तूं फायनलिस्ट आसलें आनी हे फावटी तूं एज अ विनर आमच्या सांगाताक बसोन आसा. कशें तुका दिसता? हाव आर यू फीलिंग? feeling very proud because last time I part घेतलो म्हाका मेळोंक ना but this time I try केली but सगळे सांगून सुद्दां try केला सदांच so you always succeed so हांवें ते म्हाजे पावल फुडें फाटीं मारूंक ना so हांवें फुडें मारलें so आनी रोखडोच सरान दुसरें सिजन स्टार्ट केलें so हांव त्या नेटार आसलेलें हांव करतलेंच म्हणून सो हांवें केलें तें. That's really nice. Congratulations for that. बाब जोएल, तुवें पयलेच फावट ह्या कॉम्पिटिशनात पार्ट घेतला. तुका तुजो अनुभव आमकां थोडे भितर सांगून दिवची. म्हजो अनुभव म्हणल्यार हांवें केन्ना कॅमेरा फेस करून आनी कातरान गायलें स्टेजीर स्टेज म्युजिकल शो बट कॅमेरा केन्ना फेस करूं ना आनी ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सर्वारीक लागून आनी म्हाका सपोर्ट दिलो आल्कान जेन्ना आल्का UK आली तेन्ना म्हाका मॅसेज केली सर्वारी एक कॉम्पिटिशन करून हाडटा सेकेंड सीझन 2 सो तुका खुशी आहा एकदम खुशी आहा कित्याक म्हाका ल्हानपणी सावन म्हाका उरपा आसली स्टेजीर येवपाक कातर म्हणून सो हांवें सांगलें पळय आल्का आय एम रेडी आनी आल्कान म्हणलें कसली कित्याचेर आमी गायन करता कित्याचेर कातर म्हणून सो हांवें सांगलें आल्का पळय म्हाका दिसता म्हाजें फर्स्टूच कातर जाल्यार सायबीण मायचेर कातर मेळतलें पळय बरें बट तें सायबीण मायचेर जावंक ना म्हणजे कातराचें नांव आसता तेजी इमाज सायबीणाचेर आसा बट आमी तें मातशें डिफरंट चेंज कातार भरला पळयलां आसतलें बाब प्लेनोयान कातार भरला तेणें बरेंच बरें मत घेवन कातार भरलें. ओके सो बाब जोएल तूं आतां म्हणटाय की तेन्ना बाय आल्का UK आसलें सो हाव डीड यू मॅनेज टू प्रॅक्टीस टुगेदर एंड वेर आर यू फ्रॉम? हांवूय खोर्लेंचो आल्काय खोर्लें आमी दोगांय एकाच गांवची बट आमी प्रॅक्टीस अशें करूं ना प्रॅक्टीस करून डायरेक्ट आमी ते येवन शूट केला एक दीस आमकां एनवायट काडला ते आनी आमी रेडी केला कातार एकाच दिसाक चालू आनी रोखडी दुसऱ्या दिसा आमी स्टुडियोन गेल्या आनी कातार रेडी केला. ओके सो सिंगर नंबर 1 ह्या स्पॉटार तूं आमच्या दर्शकांक कितें मॅसेज दिवंक सोदता कितें तुजो संदेश आहा? हांव सांगूंक सोदतां की सिंगर नंबर 1 एक बरें कॉम्पिटिशन जाता सर ट्रावासो एक घडून हाडटा सो आनी बरें जायते आहा पूण म्हाका दिसता हें बरें हें कित्याक दुसरेच भशेन जाता हें विडियो काडूं वयता तेन्नाय बरें दिसता मागीर स्टोरी काडटा सगळें बरें जाता आनी मागीर ते हेचेर युट्यूबार घालता सो दुसरें म्हाका आसता ते हेजेर जाता स्टेजीर जाता सो हें म्हाका बरें दिसता बरें न्हू आनी सदांच उमेद आपलेली हे कातार घेवपाक ल्हानसून केन्नाच टायम मेळोंक नाहलो आनी डॅडी भायर आसतालो सो आमकां आमी धाडनासलेली चिटी हाडटा आमी सो मागीर आतां बरें दिसता गोंयांत कित्याक म्हाजें घोवान खूब सपोर्ट केलो म्हाका लागून सो आय थँक माय हजबंड फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके दॅट्स व्हेरी नाईस. तूं कितें सांगूंक सोदता? हांवें सपोर्ट म्हणटा फकत आल्काचो पडलेलो बट म्हाका सपोर्ट म्हाज्या लायफान फकत एकटीच म्हजी म्हजे मामा दिता आनी तिणें म्हाका खूब सपोर्ट केला. आदी ती गायताली तियात्रान आमच्या विलेज शोवान तेन्ना आदी तेंच्या टायमार सो म्हाका आतां बसून तुमी करेक्शन करपाक जाय म्युजीक कातार बरोवपाक सुरू केला हांवें सो हांव फर्स्ट तिका दाखयता म्हज्या कातार बरयलें जाल्यार आनी ती म्हाका करेक्शन करता करेक्ट करता आनी केन्ना कितें जाफिनात जाल्यार बाबा तूं जाफिनात म्हणटा न्हू अशें म्हणटा आनी तिजो खूब सपोर्ट आहा म्हाका म्हज्या लायफान. That's nice. Chorused by Alka, जे बाब ट्रावासो आणि ताची टिमी हे जे फायनलिस्टांक घेवन एक थीम सॉंग करपाचें थारायलां तें खूब बरी येवजण काडल्या तेमी बिकॉज मेनी ऑफ अस आमी जायत्या जाणांनी आजून आमचे स्टुडियोन रिकॉर्ड करूंक ना लायक आमचो वॉयस स्टुडियोन रिकॉर्ड करूंक ना सो ताचे टिमीक आमी चडांत चड दिनवासता कारण ताणी बरी येवजण घेवची ना. तशेंच तुमकां दोगांयकूय फुडाराक बरें येस आंवडेता. ऑल द व्हेरी बेस्ट.